लोकसभा वेंचणुकेंतले उत्तर आनी दक्षिण गोंयांतले उमेदवार जाहीर केल्या उपरांत गुढीपाडव्याच्या शुभ मुहूर्तार मंगळारा काँग्रेसीन दोनूय उमेदवारांच्या प्रचाराक सुरवात केल्या। आमी सगळे भाजपाक हारोवपाक एकठांय आयल्यात। 15 दीस पयलीं आरजीक सुद्धा इंडिया आघाडींत वांटेकार जावपाचो प्रस्ताव धाडिल्लो, मात ताणें तो मान्य करूंक ना। देखून दुसऱ्यांचेर आरोप करच्या पयलीं ताणें तांचो प्रचार करचो अशें काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान सांगलें। जे आम्ही नॉमिनेट केले तांचे आयच्यान आम्ही ऑफिशियल प्रचार सकाळी चालू केला। नॉर्थ गोव्याचो आम्ही 15 दिवसांच्यान आमची कॅम्पेन स्टार्ट केली। साऊथ गोवाचे आम्ही लोहिया मैदाना वयल्यान चालू केली आणि आज जो दोनूय जे आमचे कॅम्पेनाक जो प्रतिसाद मेळ्ळा, जे आमचे सगळे अलायन्स पार्टनर जे आसात इंडिया अलायन्साचे, तसेच आमचे रिजनल पार्टनर गोवा फॉरवर्ड, आम आदमी पार्टी, तृणमूल काँग्रेस, एनसीपी, शरद पवार फॅक्शन आणि शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे आणि आमचे सगळे आमदार, तांचे पार्टीचे ऑफिस बेरर्स आणि तांचे कार्यकर्ते हे सगळे जे आज मोठ्या संख्येन जे आज कॅम्पेनिंगाक आयिल्ले, म्हाका दिसता आज खंय तरी गुढी पाडव्याच्या शुभ दिसाक एक बरी सुरवात जाल्ली आसा आणि येता ते एक म्हयनो कॅम्पेनाचेर स्ट्रॅटेजी, फुडले आमचे कॅम्पेनिंगाचो प्रोग्राम हाजेर इन डिटेल आमचे डिस्कशन जाले। ताजेर कशें कोऑर्डिनेशन करप, कित्याक थोड्या मतदारसंघात तांचे आमदार आसा, सो क्लोजली हाव वी ऑल शुड वर्क टुगेदर, ताजेर आज आमची स्ट्रॅटेजीची मिटींग जाली। म्हाका दिसता आज काळाची गरज आहा की ह्या बीजेपीक आमी आज सगळे एकठांय कित्याक आयल्यात, कित्याक जे 67% लोक गोंयचे जे आज बीजेपीच्या अगेन्स्ट आसात तांचो सगळ्यांचो आवाज आज एक जाला। सो काळाची गरज आहा की आज बीजेपीक डिफीट करपाक जाय। हांवें सकाळी सांगले तशें 15 दीस पयलीं आमकां तांकां अप्रोच जाल्ले, आमी सांगिल्लें की ह्या फावट आमी कशे सगळे एकठांय आयल्यात बीजेपीक हरोवपाक, तुमी आमचे बरोबर येयात, लेट्स बी वन ऑन वन फायट। पूण तांणी आपली जिद्द सोडली ना आनी म्हाका दिसता तांचे ते क्रिटिक्स करप, एकामेकाचेर आरोप करप, म्हाका दिसता ते बंद करपाक जाय आनी तुमी तुमचें कितें आहा तें उलया मरे।